सरकारान दिल्ली आश्वासनां पुराय जावना। 2022 वेंचणूक जाली तरी रस्त्याची कामां अर्दवट। नोव्हेंबर निमणे मेरेन गोंयांतले सगळे रस्ते सारके जातले अशें आश्वासन सरकारान दिल्लें। पूण मुखेल रस्ते सरकारान सुळसुळीत केल्यात आनी भितरले रस्ते अजून सारके केल्ले ना। 10 मार्च मेरेन तरी हे रस्ते सुळसुळीत जातले काय हो प्रश्न आतां लोकांक पडला। आम्ही आसात पणजे या सिटीन आणि तुम्ही जाणत असतले की पणजे सिटी म्हणजे वर्ल्ड फेमस अशी सिटी आसा आणि सगळ्या म्हणजे वर्ल्डातले लोक येतात, इंडियेतले लोक येतात, इवन गोंयकार सुद्धा जे आणि पणजे सिटीन असे खूपशे म्हणजे पळोवपा सारके स्पॉट आसात, पळोवपा सारके वाटर आसात आणि ही सिटी इतली फेमस आसा। ते सिटीन जे बारीक बारीक रोड आसात ते गव्हर्मेंटान खंय तरी अजूनही त्यांचे गव्हर्मेंटान रस्त्याची कामां आसात ती म्हणजे अर्धवट दवरलेली आसा आणि तांचो लोकांक खूपसो म्हणजे त्रास जाता। तुम्ही हांगा पळयतलेच की खूपशे हांगासर पळय येदो व्हडलो सारको खड्डे पडलेले आसा आणि गव्हर्मेंटान अशें सांगलेलें की आश्वासन दिल्लें की नोव्हेंबर जाले उपरांत एकूय खड्डो दिसचो ना। जाल्यार म्हाका दिसता की आतां नोव्हेंबर जावन इलेक्शन सुद्धा जाल्लें आसा। म्हाका अशें दिसपाक लागला की फक्त गव्हर्मेंटान इलेक्शना पुरतीत हे रोड केल्ले काय कितें आनी इलेक्शन जावन ते रोडांची आतां ही अवस्था जाल्लेली आसा। बेश्टीच लोकांक आश्वासनां दिवची न्हय। गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा।